पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकार गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकराचेर फुर्योज जाला। कित्याक तर गिरीशान म्हणिल्लें बाबूक टुरिझमाचे वा प्रकल्पांचे पडून गेल्ले ना, ताका पडला फकत कमिशनाचे। तशेंच संपार गेल्ल्या लायफगार्डांक ताबडतोब ड्युटी जॉइन करपाची शिटकावणी बाबून दिल्या, ना जाल्यार एजमा लायतले अशी शिटकावणी बाबून दिल्या। दृष्टीचे लायफगार्ड संपार गेले उपरांत दोगांक बुडून मरण आयलें। हे फाटभुंयेर बेजबाबदारपणान वागतल्या बाबूक मंत्री पदावेल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्ली। गिरीशाच्या ह्या आरोपाचेर बाबूय वगी रावलो ना। तो म्हणटा, भ्रष्टाचारी काँग्रेसीन आपणाक शर्माव दिवपाची गरज ना। हे लोक जे काँग्रेसचे लोक अख्ख्या हिंदुस्थाना भितर भ्रष्टाचारान गुंतलेले मनीस आणि हे लोक आमचे आरोप करतात खंयच्या हेजेर हे कांय कळना। म्हाका अजाप दिसता गिरीश चोडणकराले पयली आपली पार्टी सांबाळ। तुझे असले मनीस म्हणते 80-90 हजार मतांनी डिफीट जाल्ले, आमदार म्हणपाचे लायकीचे न्ही। आरोप करून करून मत मेळनात, काम करून मत मेळटा। त्याचे भितरल्यान माझे भितर कितलो फरक हा तो गोंयकार सांगतलो। पण तेंच्यांनी जो तो म्हणटा खंयचे खंयचे आरोप घालता, पर्संटेज घेता, हे घेता, तेंच्यांनी कशे चलयताले, त्याचे भितर एग्जिबिशन कितली जाताली, त्यांचो रेट कितें आसतालो, आता एग्जिबिशन कितली जाता, त्याचो रेट कितलो आसा हो त्याने फायंड आउट करचो आणि मागीर तोंड उगडचें। हांव भीक घालना। दृष्टीच्या लायफगार्डांच्या संपा संदर्भात बाबूचे म्हणणे, सरकारान दृष्टीचे पुराय पेमेंट केला, ताका लागून लायफगार्डांनी एक तर ड्युटी जॉइन करची वा असेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स ॲक्ट म्हणल्यार एजमाक तोंड दिवपाची तयारी दवरची। आज जो लायफगार्ड हा वो 5 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट हा, आम्ही आणि 6 म्हयन्यान आम्ही वाढवून दिले। आता तेंचे जो स्ट्रायक जाल्लो हा, तेंच्यांनी पयलो दावो केलो की तेंचो पेमेंट जावना म्हणून। पेमेंट हो आम्ही सगळो केल्लो हा, पेमेंटाक खंयचोच आम्ही दवरूना। काही पेमेंट तेंचो डिले जाला, तेंच्यांनी पेपर सबमिट सारखे करूना म्हणून। तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचे आणि लेबराचे जे डिस्प्यूट हा ते तेंच्यांनी सांबाळपाचे आणि जे डेली वेजीस जे काम चालू असता, लोकांक बुडलेल्या लोकांक वाचोवपाक या सेक्युरिटी या सेफ्टी हे काम चालू उरपाक जाय। हे समज चालू उरना जाल्यार आम्ही एजमा सुमस घालून तेजे भितर होम डिपार्टमेंटाक धाडून आम्ही ते सुद्धा लायतले। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।